हे गाइस, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असता सगळी तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील आणि सगळी बरी असपाक जाय. हांवें बरी आसा. तर सकाळची 11 कितें जाल्ली आसा आणि आता खंयतरी व्हिडिओ जो आसा न्हय हांव तो स्टार्ट करता. मातसो लेट जालो म्हाका आणि ऑलरेडी तुम्ही थंबनेल पळयलेच आसतले. सो थंबनेला वरसून तुमकां कळत आसतलें की आयचो व्हिडिओ जो आसा तो मातसो डिफरंट आसा म्हणून. तर एज आयचो व्हिडिओ टोटली असो डिफरंट आसा, मातसो वेगळो आसा. ओके. सो सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांव की हो व्हिडिओ प्लीज स्किप करूं नाका. प्लीज म्हणजे प्लीज स्किप करूं नाका. हो व्हिडिओ जाता तितलो फूल पळया, म्हणजे तुमकां पॉयंट टू पॉयंट सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँड जातले आणि म्हाजी एक्चुली हांव म्हटल्यार डिटेल्सान तुमकां सगळ्या गोष्टी शेअर करतले. ओके. सो ताका लागून पयलींच सांगता तुमकां स्किप करूं नाका. जर तुमी स्किप करीत न्हय जाल्यार तेच रिपीटेड प्रश्न म्हाका वॉट्सॅपार मागीर तुमी विचारतात आणि म्हाका जे वॉट्सॅपार डिटेल्सान एक्सप्लेन करूंक गावना. ताकाच लागून हो व्हिडिओ हा म्हणजे म्हाका व्हिडिओन डिटेल्सान पॉयंट टू पॉयंट तुमचे एक्चुअल पॉयंट आसा. मागीर म्हाज्या कडसून एक्चुअली सद्या कितें चेंजीस जाल्ले आसा, कितें मिस्टेक जाता, हे सगळे गोष्टी ह्या व्हिडिओन हांव शेअर करतलें. सो प्लीज डिटेल्सान व्हिडिओ पळयात. आणि त्याच्या भायर न्हय हांव तुमकां खरेंच मनापासून सॉरी मागोवंक सोदता. खरेंच डिटेल्सान सॉरी मागता, पर्सनली सॉरी मागता. कारण म्हटल्यार न्हय बरेचशे माझे बिझनेस रिलेटेड कस्टमर सुद्धा आसा, प्लस माझे व्ह्यूवर आसा, सबस्क्रायबर आसा आणि तेंची म्हाज्या कडसून एक एक्सपेक्टेशन आसता की सुप्रिया अशे अशे गोष्टी आमकां जाय म्हणून. आणि तुमकां खबर आहा म्हाजो बिझनेस ती आसा आणि प्लस हांव ब्लॉगिंग सुद्धा करता. सो हो व्हिडिओ डिटेल्सान पळयातूच. प्लस हांव तुमकां खरेंच मनापासून सॉरी मागता. आणि तुमी चिंतता आसतलीं आतां कित्याक सॉरी मागता, अशें सडनली कितें जालें काय म्हणून. सगळे गोष्टी डिटेल्सान एक्सप्लेन करतले. हे पळय आन्सर हांव घेवनूच बसला. आयज पॉयंट टू पॉयंट सगळे क्लियर करतले. आणि प्लस हो व्हिडिओ केन्ना शूट करता हांव तेजी डेट सुद्धा घालतले. म्हणजे तुमकां कळटलें की ह्या डेटीक हांवें हो व्हिडिओ शूट केल्लो आसा आणि ह्या डेटी प्रमाणे सगळे गोष्टी चेंज जाल्ले आसा आणि ह्या डेटी प्रमाणेच म्हाजे कडेन स्टॉकान कितें आसा कितें ना तें सगळें तुमकां कळटलें. ताका लागून डेट घालता हांव की आयची डेट कितें आसा ती. ओके. सो तेज्या उपरांत तुमकां कळटलें कित्याक एकदां व्हिडिओ जो आसा तो केन्नाच्या केन्नाय तुमकां मेळटा. म्हटल्यार आयज जर शूट करताले मे बी हो व्हिडिओ तुमकां 2 म्हयन्यांनी मागीर मेळोंक शकता, मागीर तुमी पळोवंक शकता. त्या परस हांव डेट घालतलें, मंथ घालतलें, सगळें घालतलें. ओके. सो तें एक बरें जातलें. आता तुम्ही चिंतता आसतलीं एक्चुअली जालें कितें कितें काय म्हणून थंबनेल मातशें आसा तशें. सो हो व्हिडिओ आसा तो मसाले रिलेटेड आसा. बऱ्याचशा जाणांची म्हाज्या कडेन एक्सपेक्टेशन आसा, हांव जाणा आणि हांव तेजेर ट्राय करता, हांव तेजेर काम सुद्धा करता. बट आता डिटेल्सान सगळे गोष्टी एक्सप्लेन करता. बऱ्याचशे गोष्टी कॅमेरा फाटल्यान चेंज जाल्ले आसा. बऱ्याचशा जाणांचे म्हाका कमेंट येता अशें म्हणून. हांव एक्झॅक्ट कांयच सांगूंक शकना सद्या. बट थोड्या फारशे गोष्टी खरेंच त्या कॅमेरा चेंज जाल्या. ओके. स्पेशली बिझनेसान चेंज जाल्या ताका लागून सुद्धा ऑलरेडी मातशें अशें जाल्लें आसा. ओके. सांगता तुमकां सगळे एक एक पॉयंट हांव क्लियर करपाक स्टार्ट करता. फर्स्ट जो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार मसाल्याचो स्टॉक. ओके. फर्स्ट पॉयंट मसाल्याचो स्टॉक. बरीचशी जाणां ऑर्डर करता मसालो. हांव जाणा आतां नागपंचम येता, चवथ येता आणि ह्या टायमार तुमकां म्हाजो मसालो जाय. बरीचशी जाणां म्हाका हें सुद्धा सांगतात की सुप्रिया तुज्या मसाल्याची आमकां इतली संवय जाल्या की भायलो मसालो पॅकेटांतलो हाडलो सुद्धा जाल्यार तेजी टेस्ट आमकां आतां तोंडाक सामकी विचित्र लागता. सो प्लीज कितें तरी कर कर कर, तुजो मसालो आमकां जाय. हें सांगतना तेन्ना म्हाका मनानसून वायट दिसता. इतलें वायट दिसता ना की लोकांची इतली एक्सपेक्टेशन आहा आनी ती म्हाका फुलफील करूंक जाय आनी हांव खंय तरी कमी पडटा काय म्हणून. कारण न्हय सद्या मसाल्याचो स्टॉक काबार जाल्लो आसा. टोटली काबार जाला. 1% सुद्धा म्हाजे कडेन मसाल्याचो स्टॉक ना. स्पेशली गरम मसाल्याचो आख्खो काबार जाला. आनी जाता तितली ट्राय सुद्धा केल्ली की चडांत चड गरम मसालो जो आसा तो क्वॉन्टिटीन हाडटले म्हणून. आणि त्या प्रमाणे हांवें गरम मसाल्याची प्रिपॅरेशन सगळी करून त्या क्वॉन्टिटीन प्रिपेअर सुद्धा केल्लो मसालो. पण तो खंय तरी आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. आणि आतां सुद्धा बऱ्याचशा जाणांचे 2 किलो 3 किलो सुप्रिया आमकां जाय, अशी पॅकेटां जाय आमकां. कारण आमकां भायर व्हरपाक जाय,
अशे तरेन आनी खूब इजी पडटा तुजो मसालो. हे बरेचशे गोष्टी म्हाका आयकोंक गावता आनी खूब वायट सुद्दां दिसता कारण सगळीं जाणां अशी म्हटल्यार रिक्वेस्ट करता की प्लीज सुप्रिया कितें तरी कर आमकां तुजो मसालो जाय म्हणून. पूण म्हाजे कडेन कांयच ना, ती मसालोच ना सद्या. हे खूब वायट दिसता, खूब वायट दिसता. जो बिझनस करता ना तेका खबर आसतलें की जेन्ना असो कस्टमर येता आनी तुजे कडेन हातीन मसालोच ना तेन्ना कितें जाता. सो म्हाका खूब वायट दिसता पर्सनली की हांव तुमकां लागून कांयच करूं शकना सद्या कारण वेदर चेंज जाल्ली आसा तेका लागून म्हाका मसालो करूंक गावना आनी म्हाजो मसालो ह्या डेटीर सद्या आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. ओके, हो एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट म्हटल्यार ना सद्या म्हाजे ऑर्डरी कित्याक लागून डिले जाता हेज्या पयलीं ऑर्डरी डिले जायनासले. टायम टू टायम जी डेट सांगले ते डेटीक म्हाजे ऑर्डरी परफेक्टली पावताले. पण सद्या म्हाजे ऑर्डरी डिले जाता. हांव जाणा की हांव मनानसून एक्सेप्ट करता आनी तेका लागून खरेंच मनानसून सॉरी सुद्दां मागता. कारण जशें की तुमी पयलीं व्हिडिओन पळयतालीं आमी ऑर्डरी बरोवन घालतालीं, डेलीच्या डेली ऑर्डरी घालतालीं. हे सगळे गोष्टी तुमी पयलीं व्हिडिओन पळयले आसतले. प्रेझेंट ज्या डेटीक हांव व्हिडिओ करता ते डेटीक म्हटल्यार तेज्या थोडे पयलीं बी थोडे गोष्टी वेळार चेंज जाल्ले आसा. तेका लागून चडांत चड जबाबदारी सद्या म्हाजेर आसा. सो ऑर्डरी मातशेशे डिले जाता कारण ना म्हाका मातशे ऑर्डरी व्हरपाक न्हय प्रॉब्लम जाता. ओके, पयलीं आमी बायकीर व्हरतालीं सद्या ऑर्डरी हांव एकलेंच हँडल करता. तेका लागून म्हाका ऑर्डरी मातश्यो व्हरपाक प्रॉब्लम जाता. तेका लागून ऑर्डरी डिले बी जाता. सेकंड थिंग एकदां वेदर इतलें चेंज जाता की ऑर्डरी आमचे पोस्ट ऑफिसान आसतात व्हरोन दिता हांव. बट मे बी अशें जाता एकदां की वेदर चेंज जाल्ल्या कारणान लायटीचो प्रॉब्लम जाता. करंट एकदां नासता तेका लागून खंय ऑर्डरी डिले जाता. सो तेका लागून ऑर्डरी डिले जाता. मेन थिंग म्हटल्यार म्हाका बरोवन ते घालूंक गावना. थोडे रिजनाक लागून पयलीं खूब बरें जातालें. डे टू डे ऑर्डरी घालूंक गावताले बट आतां थोडे म्हणजे पर्सनली रिजनाक लागून ऑर्डरी डिले जाता. आनी बरीचशीं जाणां म्हाका अंडरस्टँड करता तेका लागून खरेंच थँक्यू. खरेंच थँक्यू, मना पासून थँक्यू की तुमी म्हाका अंडरस्टँड करून घेता. एका शब्दान जर तुमकां सांगलें ना की हे अशें आसा की ऑर्डरी हांव अशें मातशें डिले जातल्या तुमी एका उतरान चुकली हेच म्हणटा. तूं कांय टेन्शन घेवं नाका. आमकां खबर आसा तूं ऑर्डरी पोस्ट करतलें, टायम सुद्दां लागलो तरी करतलें. हे जेन्ना तुमी म्हणटा न्हू खूब बरें दिसता. सो तेका लागून ऑर्डरी मातशें डिले जाता. म्हाजी पर्सनल एक रिजन आसा तेका लागून बरेचशे गोष्टी सद्या हांव हँडल करता. ओके, आनी थर्ड पॉयंट आसा ऑर्डरी पोस्ट कशें कितें करतले तें सांगता हांव. पयलीं म्हाजे ऑर्डरी जे आसले ते डे टू डे. सपोज आयच्या डेटीक तुमी ऑर्डर पोस्ट म्हटल्यार सांगली म्हाका जाल्यार फाल्यां ती ऑर्डर पोस्ट जाताली कंपल्सरी. हांव तितलो टायम घेयनासलें. सोमते ऑर्डरी पोस्ट करतालें. बट आतां म्हाका तशें जावचें ना. दिसाच्या दिसा वचपाक पॉसिबल ना म्हाका. जशें की हांवें तुमकां सांगलां ऑर्डरी हांव हँडल करता, ऑर्डरी घालताय सद्या व्हरोन हांव एकलें. सो तेका लागून दिसाच्या दिसा म्हाका ऑर्डरी पोस्ट करूंक पॉसिबल ना. सो मंथली हांव 2 वीक अशें सिलेक्ट करतलें. 2 विकान हांव ऑर्डरी पोस्ट करता. ओके, 2 वीक अशें आसतले जेतून म्हजे प्रोसेस सगळो चालू आसतलो आनी 2 विकां भितर हांव ती ऑर्डरी पोस्ट करतलें. ओके, म्हयन्याचे 2 वीक अशें हांव सिलेक्ट करतलें. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें पयलीं जशें ऑर्डरी पोस्ट जाताले तशें सद्या प्रेझेंट पॉसिबल ना. तेका लागून हांव 2 खंयचे तरी वीक सिलेक्ट करतलें. सो तें म्हाका इजी पडटलें. आनी ज्या विकाक हांव ऑर्डरी पोस्ट करपाचें आसा तें सुद्दां हांव सद्या सांगता की ह्या डेटीक म्हाका ऑर्डर पोस्ट करपाक पॉसिबल ना ह्या विकान. सो हांव नेक्स्ट विकान तुमचे ऑर्डरी पोस्ट करता म्हणून. आनी हांव जाणा हो व्हिडिओ तुमी पळयता आसतलीं. सो थोड्यांचे ऑर्डरी रियली डिले जाले आसतले आनी जाल्याय बी हांव जाणा. एक्चुअली रिजन तर हांव डिटेल्सान सांगूं शकना बट डिले जातात ऑर्डरी सद्या हांव जाणा. मातशें म्हाका तुमी अंडरस्टँड करून घेया. आनी जितल्यांचे ऑर्डरी डिले जाला ना तेंचे हांव ऑर्डरी पोस्ट करतलें. ओके, पोस्ट करतलें. डोंट वरी. तेज्या पयलीं जितल्यांनी ऑर्डरी म्हणजे बुकींग केल्ली आसा तेंकां मसालो कंपल्सरी मेळटलो. ह्या डेटीच्या भायर जी ऑर्डर करता तेंकां मसालो स्टॉक गावतलो. सो जितल्यांची ऑर्डरी डिले जाला तेंकां हांव कंपल्सरी ऑर्डरी पोस्ट करतलें. ओके, हे एक पॉयंट आसा. तेज्या मागीर
बऱ्याचशा जणांनी हे रिपीटेड विचारलेले आसा की जर मसालो आता काबार जाला जाल्यार तो केन्ना येतलो काय. सो ऍक्च्युली सध्या हांव स्टॉक हाडूंक सोदतालें, म्हटल्यार न्यू स्टॉक केन्ना येतलो काय हांवें बऱ्याचशा जाणांनी रिपीटेड विचारलेलें आसा. प्रेझेंट हांव गरम मसालो बी हाडूंक सोदतालें स्टॉकान, बट पावस इतलो वेदर वर्स जाता एकदां की तेतून हांव मिरसांगो हाडून ते सगळ्या गोश्टी करूं शकना. तेका लागून चड करून दिवाळीकूच येतलो, दिवाळीच्यान स्टॉक येतलो. तरी हांव सपोज स्टॉक येयलो म्हाजो जाल्यार हांव तुमकां अपडेट दितलें, पूण मोस्टली प्लॅनिंग आसा की दिवाळी जाल्या उपरांत मसाल्याचो स्टॉक आख्खो येतलो. म्हटल्यार आतां स्टॉक हांव ऍक्च्युली हाडूं शकता आसलें, बट म्हाका अशें नाका की म्हाज्या व्ह्युअर्सांक, म्हाज्या कस्टमरांक हांव खंयच्या खंय मसालो दितलें आनी पयशे घेतले अशें नाका. क्वॉलिटी मॅटर करता म्हाका, आनी सद्या सगळ्यांक खबर आसतलें पावस कसो पडटा की मसालो करूंक पॉसिबल ना. गडबडीन ह्या पावसान हांवें मसालो केलो सुद्दां, पूण मिरसांगो बरें सुकचे ना. ओके, बरीचशी जाणां सांगतात म्हाका की जाता तसो मसालो करून दी. पळयात गायज, जाता तसो म्हटलें म्हणून ती गोश्ट जायना ऍक्च्युली. ज्या मसाल्याक टायम दिवचो पडटा त्या मसाल्याक जो तुमच्या पर्यंत पावता मसालो त्याच्या फाटल्यान बरीचशी कामां आसतात, बऱ्योचश्यो गोश्टी आसतात, तेन्ना खंय तरी तो फ्रेश मसालो रेडी जाता. आता तुम्ही म्हाका म्हणटात की जाता तसो सुप्रिया करून दी म्हणून. ओके, बरीचशी कस्टमर म्हाका सांगतात की सुप्रिया काबार जाल्लो आसा, जाता तशें करून दी न्हू. जायना. मिरसांगो हे कडक सुकोवपूच जाय. आतां हांवें पावसांतले मिरसांगो हाडले सुकोवन. पळयात तुमकां पचता जाल्यार तुमी घेयात आं. मिरसांगो हाडले हांवें, ते मोव आसतले. ते न्हू जेन्ना हांव ग्रिल्डाचेर सुटूंक दितलें ते बरे तरेन फुटचे ना, बारीक पावडर जावचो ना. ओके, कारण मिरसांगो बरे सुकलेले नासतले, आतां ओले आसतले मिरसांगो. तेज्या भायर त्या ओल्या मिरसांगांचो हांवें मसालो करून सुद्दां दिलो जाल्यार मे बी चान्सीस आसतले तेका फंगस लागपाचे चान्सीस आसतले. कारण जितले बी गोश्टी आमी मसाल्यान यूज करता ते बरें सुकोवंक जाय, तेका टायम दिवपाक जाय, तेन्ना खंय तरी तो मसालो बरो यूज जातलो. 4 पयशांक लागून हांवें खंयच्या खंय सगळें हाडलें मटेरियल आनी करून दिलें, आनी हांव म्हाजे पयशे घेतालें, बट ती क्वॉलिटी तुमकां मेळटली, ती क्वॉलिटी तुमकां मेळची ना. सो म्हाका क्वॉलिटी अजिबात म्हाजी आसा ती हालोवपाची ना. म्हाका 4 पयशे कमी गावले जाता, पूण म्हाका म्हाज्या सायडीनसून म्हाज्या व्ह्युअर्सांक, म्हाज्या कस्टमरांक ती क्वॉलिटी मेळोंक जाय. तेका लागून न्यू स्टॉक सद्या येवचो ना. न्यू स्टॉक जेन्ना वत पडपाक स्टार्ट जातले तेन्ना, आनी मेन थिंग जेन्ना बऱ्या क्वॉलिटीचे मिरसांगो येवपाक स्टार्ट जातली तेन्नाच हांव मसालो परत स्टॉकान हाडटलें. सो प्लीज मातशें अंडरस्टँड करून घेया. आतां मिरसांगाची क्वॉलिटी हाल्लेली आसा. ओके, आतां म्हाजे कडेन मसालो जर ना तर कितें मेळटलें म्हाजे कडेन एक लास्ट पॉयंट म्हटल्यार म्हाजे कडेन मेळटलें घी. घी म्हाजे कडेन एनी टायम मेळटलें तुमकां. घीची एडवान्स बुकींग सद्या चालू आसा. बऱ्याचशा जाणांनी बरे बरे रिव्ह्यू दिल्ले आसा, फीडबॅक खरोच बरो येता. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. खूब बरें दिसता तुमचो रिव्ह्यू आयकून. घीक लागून घी जे आसा ते प्युअर गांवठी घी आसा, स्मेल घेतात कळटा. आनी बऱ्याचशा जाणांनी धाकट्या आपल्या बेबीक लागून सुद्दां ते घी घेतलेले आसा. सो थँक्यू सो मच. ओके, आनी हेच्या भायर घी तुमकां आतां मेळटलें, फक्त एडवान्स बुकींग प्रेझेंट चालू आसा. प्रेझेंट जी डेट दिल्या न्हू त्या डेटीक पासून घीची एडवान्स बुकींग चालू आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. सो हे म्हागे ना 4-5 पॉयंट आसले जे म्हाका कशे भशेन तुमचे पर्यंत पावोवपाक जाय आसले. बऱ्याचशा जाणांची क्वेरी येता वॉट्सॅपार आनी तेच रिपीटेड सांगूंक प्रॉब्लम जाता म्हाका. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें डिटेल्सान हांवें सगळे गोश्टी एक्सप्लेन केले आसतले. ओके, सॉरी मागता हांव खरेंच की तुमी म्हाजे कडच्यान एक्सपेक्टेशन दवरता आनी ती प्रेझेंट हांव फुलफील करूं शकना. रायट, सद्या म्हजो बिझनस धाकटो आसा, धाकटो. ओके, म्हाका आनी म्हाज्या प्रयत्नान आनी तुमच्या सपोर्टान तो म्हाका व्हडलो करपाचो. बट सद्या पावसान बी मिरसांगो सुकोवपाक कितें ऑप्शन ना. सो तेचेर आमकां गोश्टी शिकोवंक जाय, करूंक जाय सगळें. सो काम चालू आसा, करतलें हांव, आनी तुमचो सपोर्ट मात म्हाज्या बिझनसाक असोच आसतलो. ओके, आनी अशें बी आसा म्हाजे व्ह्युअर्स बी मसालो म्हाजे कडसून ट्राय करतात, आनी जी एक्चुअली व्हिडिओ पळयना ती मनशां सुद्दां अशी हे करतात. आनी
थँक्यू म्हणूंक सोदता थोडे कारण ती मसाला आमचो ट्राय करता ती दुसऱ्यांक सजेस्ट सुद्धा करता आणि जी सजेस्ट करता त्यांच्या थ्रू म्हाका कॉल येतात की आमकां अमक्या अमक्या आपल्या कजनान आपल्या अमक्या फॅमिली मेंबरान आपल्या अमक्या अशा तिचो मसालो सजेस्ट केल्लो आसा मॉम स्पायस म्हणून सो आमकां ट्राय करूंक जाय खूब बरें दिसता तुमी म्हाजो मसालो सजेस्ट करता दुसऱ्यांक म्हणून थँक्यू सो मच खूब असोच आसूं न्ही बरें दिसता की तुमी म्हाजेर मूव दाखयतात आनी इतलो सपोर्ट करता आनी इतलें म्हाका मोटिवेट करता की ह्या एजीचेर तूं कितें करपाची ट्राय करता सो खरेंच थँक्यू सो म्हाका सदांच कितें तरी डिफरंट करपाचें आसलें सो हांव तेचेर एक व्हिडिओ करतलें ओके बाकी इतले म्हजे पॉयंट आसले सो थँक्यू सो मच आणि आयचो व्हिडिओ इतलोच आसा तो आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया नवीन व्हिडिओ मातशें देव बरें करून आणि जर तुम्ही हो व्हिडिओ स्किप करून पयले जाल्यार रिक्वेस्ट करता प्लीज फूल व्हिडिओ पळया बारीकान बारीक पुस्तक तुमचो पळय ओके चला तर बाय बाय बाय